कष्ट पिडा शिडा आमच्या जिवितांत आणि आमच्या कुटुंबाच्या जिवितांत आयिल्ल्या वेळार आमी कंगाल जावचे न्ही, देवाक पुरपुरचे न्ही. म्हज्या जिवितांत कित्याक अशे कश्ट, म्हज्या कुटुंबांत अशे कित्याक असले कश्ट. आज संबंध कुटुंबांनी बेळशेल्यात. एकल्याचें तोंड पळयल्यार आनेकल्याक जायना. अघ्याची पारीकपणाची चिंतना थोड्याच्या मोतीन दोसतात. तुमी कळवळचे न्ही, देवाचेर विश्वास दवरा. आमच्या मोतीक एक सवाल उदेवंक पुरो, कश्ट कोणें धाडचे की म्हणून. खंडीत कश्ट देव धाडना. जेजू क्रिस्तातय मुझ्या मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो, आनी आज आमी नियाळचो विशय आसा कश्ट जायना ये नस्ट. टर्न ट्रायल्स इंटू ट्रायम्स. बाळिना कष्ट आगदे इरली नष्ट. मोगाच्या नो आमच्या जिवितांत ल्हान व्हड कश्ट हर एकल्याक येतात. जल्मातावन मरणा पर्यंत आमी विविध संदर्भार विविध कश्टांक फूड करता. थोड्यांक इल्लेशे चड कश्ट आनी थोड्यांक इल्लेशे उणे कश्ट, पूण हर एकल्याकय कश्ट आसात. कश्ट म्हणून आमचें जिवीत निराशपणाचें जावन आमी बिलकूल जिवंक नजो म्हणून आयचें देवाचें उतर आमकां सांगता. कोंकणींतलें एक गीत आमी कश्टां वेळार प्रत्येक जावन गावचें आसा. जिणयेंतल्या कश्टां वेळार दोळ्यांनी भरतात दुकां, दूख आनी सूख रोसलोलो तोस्सू सांबाळता सदां. चंचल जायनाका, कंगाल जायनाका, आसतलो पोंत पर्यंत लागींच हांव तुज्या. वय मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो, कश्टा मदें एक उजवाड आमकां पळोवंक मेळा जंय म्हणून देवाचें उतर आमकां उलो दिता. दुसऱ्या महाझुजा वेळार थंयसर हिटलरान जुदेवांक कॉन्सन्ट्रेशन कॅम्पांत पिचार केल्लें. आनी ह्या वेळार लोकान तांच्या जिविताचो देस एका रितीन विसरून काडून गेल्लो. म्हणजे मोराड तांच्या दोळ्या मुखार आसलें. लोक कंगाल जाल्लो. आपणाचें मोरण केदाळ येता गी म्हणून बियान राखून आसलो. आनी ह्या संदर्भार त्या कॉन्सन्ट्रेशन कॅम्पांत आसलो एक धाकटेर मानवशास्त्रज्ञ विक्टर फ्रँकल हो ह्या सगळ्या निराशेन बुडुल्ल्या लोकांक एक धैर्य जालो, एक बरवोसो जालो. तांचे कश्ट मोगान फूड करूंक तो तयार जालो. मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो, आमच्याय जिवितांत आमकां कश्ट आनवरां पिडा शिडा दोस्त आसतना आमकांय हेरांचो बरवोसो चड गरजेचो जावन आसा. जिणयेन मेळची सोलवणी ती जैताची एक निशाणी म्हणून आमी जिवंक हर प्रयत्न करूंक आसा. लिसियूचे सान थेरेज ल्हान फूल थेरेज म्हणणी आमी वळखून घेता. तिच्या जिवितांत जायते कश्ट तिका मेळिल्ले. ह्या विशांत ह्या दिसांनी आमी आयकूनच आसा. तिच्या 4 वर्सांच्या प्रायर तिणें तिच्या मोगाळ आवयक वगडायलें. आवयक वगडायिल्ली ती दूख तिका कठीण जावंक पावली. मात्र न्हय, उपरांत तिच्या जिवितांत अंतांनी तिच्या जिविताच्या दुसऱ्या सांद्यांक तिणें एका रितीन वगडायजय पडलें. आनी ह्या वेळार तिका जाल्ली ती दूख विशेष जाल्यार हे सगळे कश्ट दुखी जेजूक तिणें समर्पून दिल्यो. तिचे कश्ट साल्वासावाचो एक वांटो म्हणून तिणें स्विकार केलो. तिका मेळिल्ले हर एक कश्ट ते पुलगत्रींतल्या आत्म्या खातीर तिणें भेटोवन दिलें. जिविताच्या आखरेक केवद पिडेंत ती कश्टातना जाल्यार तिणें ती निराश जावं ना. आनी तिचो आत्मो तिणें जेजू थंय समर्पून दिता आसतनाय तिची मुळ्ळी उतरां, देवा हांव तुजो मोग करतां, गॉड आय लव यू. असल्या कश्टांच्या संदर्भार जेजूचे ल्हान फूल तेरेज तिच्या कश्टांत अचल रावली. कश्ट जिविताची एक भरती म्हणून ती समजून घेतली. सांत पावलो रोमाकारांक बरयल्ल्या 5व्या अध्यायांत 5व्या वळींत आमकां सांगता, बरवोसो आमकां निराशी करिना. आमी ह्या वर्सा जुबले वरास येदोळूच आराम केला. जेजू जल्मोन 2025 वर्सां जालीं. जेजू ह्या संवसाराक येता आसतना नवो बरवोसो हाडून आयलो. आनी तसो जेजू आजुनूय आमचे मदें आसा. ताणें वो संवसार सांडून सर्गाक वता आसतना सांगिल्लीं ती उतरां, हांव तुमचे सांगात आसतलो संवसाराच्या आखेर पर्यंत. देखून तुमी कंगाल जावचे न्ही. आयच्या सुवार्थेंत भोव अपुरबायेचीं उतरां आमकां आयकूंक मेळटात. जुवांवच्या सुवार्थेंतलीं जेजू आपणाक बापान दिल्लें तें मिसांव सोंपोवन पाटी बापा सरशीं बेच्या पयलें
निरासपणांत बुडुल्ल्या ताच्या शिसांक नवो बरवोसो दिता आनी म्हणटा तुमी कळवळचे न्हय, मुजेर बरवोसो दवरा, म्हज्या बापाचेरय बरवोसो दवरा. वय जेजू न्हू ताच्या शिसांक बरवोसो दिल्लो आनी आज हांगासर ह्या मिसांत वांटेली जावच्या आमच्या हर एकल्याक तसो जेजू एक नवो बरवोसो दिता. बरवोशांत आमी जियोंक आमकां आपोण हें आसा. मोगाच्या न्हू आमच्या जिणयेंत कश्ट येता आसतना आमी कांगाल जाता. आमकां कोणायकच कश्ट नाका. ह्या आधुनीक संवसारार आमकां हर एक सुलाभायेन मेळटा. देखून सबारपोटी आमकां ल्हान ल्हान कश्ट येता आसतना ते सोसूंक कश्ट भोगतात. ह्या पंतावनां आमच्या जिवितांत रेवड घालता आसतना ती कशी फुड करची म्हणून आमकां कळना. आमी विरार जाता, निराश जाता, पूण उडास दवरया. आमच्या सोम्यान आमच्या फुडें तो बरादीक कुरीस घेवन तो कालवारीच्या दोंगराक गेलो आनी त्या कालवारीच्या दोंगरार आपल्या जिविताचें समर्पण दिवन कश्टां उपरांत संतोश आसा म्हणून ताणें सांगलें. मळबार दाट मोडां जाता आसतना आमकां थंयसर कळटा उपरांत पावस येवंक आसा म्हणून. देखून आमच्या जिवितांत थोडो काळ कश्ट येवंक पुरो. कश्टच आमच्या जिविताचो वांटो बिलकुल न्हय. कश्टा उपरांत आमकां जैत आसा. ह्या विशयांत देवाचें उतर आमकां साबार संदर्भांनी सांगता. हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांत आमी वाचता अध्याय 12 वळ 7 आमकां सांगता कश्ट तुमच्या तरबेतपणाचो वांटो. कश्ट तुमच्या तरबेतपणाचो वांटो. आमच्या जिवितांत आमकां मेळची तरबेती कश्टां वेळार आनी कितें फळादीक जाता. आमच्या कश्टां वेळार आमचो सोमी आमचे सांगाता आसा. मुंदारून आमी वाचता हेब्रेवांकारांक बरयल्ल्या पत्रांत अध्याय 5 वळ 8 तो देवाचो पूत तरी आपणे सोसुल्ल्या कश्टां वरवीं विधेयपण तो शिकलो. जेजू ताच्या कश्टां वरवीं विधेयपण शिकलो. लिसियोची सांतेरेज तिणें सोसुल्ल्या कश्टां वरवीं विधेयपण ती शिकली, कालतेपण ती शिकली. देखून आज आमी कश्ट जायना हें नश्ट म्हणलो विशय नियाळटा आसतना आमकां मेळचे हर एक कश्ट आमकां सोंसणिकायेक कारण जाय म्हणून आयच्या पयल्या वाचपांत आमी बोय आपुरबायेन आयकलें. सांत पावलो न्हू रोमाघरांक बरयल्ल्या पत्रांत आमच्या कश्टां आनवारांतय आमी संतोश पावता. सांत पावलो ताच्या कश्टांत संतोश भोगता. कश्ट जावं दीत नश्ट जावं दीत हांव सोम्या खातीर जी येता म्हूण तो म्हणटा आनी ताच्याच कश्टां विशांती तो बरयता. जायते कश्ट मार ताणें सोम्याच्या मोगा खातीर सोसीजय पडले पूण तो कांगाल जालो ना, निराशी जालो ना. आनीकय बरवशान बरोवन सोम्याचें मिसांव ताणें सुफळ केलें. तर आज आमी हे सोम्याचें मिसांव आमच्या कुटुंबांत जारी करता आसतना आमच्या कुटुंबांत मेळचे ते ल्हान व्हड कश्ट मोगान स्विकार करूंक आमी प्रयत्न करया. सांत जाकोब ताच्या पत्रांत आमकां सांगता अध्याय 1 वळ 2 म्हज्या भावा भयणीनो नाना तरांचे कश्ट तुमचे वयर आयिल्ल्या वेळार तें बागस म्हूण तुमी लेखीत जाय. सांतिणींनी बागेवन मनशांनी तांकां आयिल्ले कश्ट एक बाग म्हणून सुचिंतलें. कश्ट आयिल्ले देखून ते संतोश पावले. थोडे माटतीर आमी पळयता माटतीरांची कथा वाचता आसतना ते सोम्या खातीर मोरोंक तयार आसले. केदाळ म्हाका मोरने तागी म्हणून ती आशेवन आसले. आनी अशें म्हणटा आसतना आमकां ती पुरा प्रेरणाची आमच्या कुटुंबांत आमची आवय बापाय मालगडी आसात जायते पटी ती आमकां प्रेरणाची. तांच्या जिवितांत मेळिल्ले कश्ट तांणी संतोशान स्विकार केल्यात. भुरग्यां खातीर सगळें तांणी सोंसून व्हेलां. अशें म्हणटा आसतना ह्या संवसारांत आमकां जियेत आसतना हे कश्ट फूड करूंक सोमींच आमकां आदार. देखून सोमयाचीं उतरां आमकां बरवशाचीं जाय. तुमी कळवळचे न्हय, देवाचेर विश्वास दवरा. कोलोसेकारांक बरोवन सांत पावल म्हणटा तुमचे पासत कश्ट सोसूंक म्हाका आतांय संतोश भोगता. कश्टांत आमकां संतोश आसा. कश्टां वरवीं आमचें जिवीत आनीकय बरेपणाचें जाता. आमकां कळीत आसा भांगार उज्यान घाल्यार मात ताका परजळ येता. देखून आमच्या जिवितांत आमी कश्टां मुखांतर आमच्या जिविताचें रुपांतर जावंक आसा. अशें म्हणटा आसतना आमच्या मोतीक एक सवाल उदेवंक पुरो कश्ट कोणें धाडचे गी म्हणून. खंडीत कश्ट देव धाडना. कश्ट आमच्या जिविताचो एक वांटो. देखून कश्ट पिडा शिडा आमच्या जिवितांत आनी आमच्या कुटुंबाच्या जिवितांत आयिल्ल्या वेळार आमी कांगाल जावचें न्हय, देवाक पुरपुरचेंय न्हय आमी आनी सांगचें न्हय देवान कित्याक हे कश्ट म्हजे वयर येवंक सोडल्यात. ती संतोशान जी येतात हांव कित्याक एक पोटी बेजार येना आसा.
म्हज्या जिवितांत कित्याक अशें कश्ट, म्हज्या कुटुंबांत असो कित्याक असले कश्ट, एका फाटल्यान मरना, हें सगळें आमी आमच्या मतीक येवंक पुरो. पूण उडास दवरया, जेजू ह्या देव आमचेर कश्ट येवंक सोडिना. पूण आमच्या जिवितांत आयिल्ले कश्ट सोंसून व्हरूंक ताची कृपा सदांच आसा. सांत पाऊल बरोवन म्हणटा, म्हजी कृपा तुमकां आसल्यार पुरो. माय ग्रेस इज सफिशियंट फॉर यू. देखून आमच्या कश्टा वेळारय सोमयाची कृपा सदांच आसा. पूण हांवें आनी तुमी कितें करी जाय, सोमयाक उलो मारी जाय. म्हजें आनी तुमचें हर एकल्याचें जिवीत कुटुंबान जियेत आसतना तें बावार्थाचें जावंक जाय. बावार्थ देवान आमकां दिल्लें वर्तें मोलादीक देणें. हे जुबले वर्सांत आमी आसाव तर आमचो बावार्थ दिसान दीस घट करूंक आमी प्रयत्न करया. हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांत आद्य 11 ओळ 1 आमकां सांगता, बावार्थ म्हळ्यार आमी बरोवसून आसाव त्या संगती सोतारो आनी आमकां दिसानांत त्या संगती विशयांत आमकां आसा ती खात्री. वही मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, बावार्था वरवीं आमचे पुर्वज देवाक मानवाल्ले. तर आज आमी पयल्ले आमचो बावार्थ घट करया. आमचो बावार्थ घट करूंक आमचे कुटाम आमकां एक आतयर. आनी हो बावार्थ आमी आमच्या जिवितांत घट करी जाय जाल्यार मागण्याचें जिवीत आमकां जाय जाय. खंयचें कुटाम सांगाता मागता, सांगाता जेवता, ते सांगाता बाळटा. तर ह्या जुबलेवाच्या वर्सा आनी आयच्या दिसा प्रत्येक रितीन हो विशय आमी नियाळटा आसतना आमच्या जिवितांत मागण्या मुखांत देवाचो सांगात आमी सोदया. जर आमचें मागण्याचें जिवीत घट आसा, कसले कश्ट आनवरां आमच्या जिणेंत आयलीं जाल्यार आमी निराश जावचें नांव, कांगाल जावचें नांव. बगार आमच्या जिवितांत एक किर्ण फांगतलें आनी ह्या जेजूच्या आदारान आमचें जिवीत आनीकी फळां बरीत करूंक आमकां साध्य जातलें. दुसऱ्यान आमच्या जिवितांत देवाच्या उतराक प्रथम जागो दिवया. देवाचें उतर आमकां प्रेरण जाता. साबार पोटी साबार जाणांनी सांगिल्लें आसा, देवाचें उतर वाचल्या वरवीं म्हाका समाधान भोगलें. वय मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, हरी एक दिसा आमी वाचचें तें देवाचें उतर आमकां प्रेरणाचें आसा. देखून तें दिसपट्टें वाचूंक नियाळूंक आमी प्रयत्न करया. आमच्या भुरग्यांकय तें वाचूंक आनी नियाळूंक आमी उमेदीन बरया. ह्या मुखांत्र आमचें जिवीत बरेपणाचें जातलें आनी आखरेक आमच्या कुटुंबा जिविताचो संबंद बरो करया. आज संबंद कुटुंबांनी बेळशेल्यात. एकल्याचें तोंड पळयल्यार आनेकल्याक जायना. हग्याची पारीकपणाची चिंतना थोड्याच्या मोतीन दोसतात. आनी असल्या संदर्भार आमी जेजू सारकी जाय जाय. आमचो संबंद बरो करी जाय. जेजू सगळ्यांतल्यान बरें करीत गेलो आनी ह्या जुबले वर्सा आमचे संबंद आमी घट करया, मोगाचे ते करया. कसलेय बेळशेल्ले संबंद आसा जाल्यार देवाच्या उतराचेर बरोवसून पेल्याक भोगसूंक आमी प्रयत्न करया. आनी ह्या येवकारिस्तांत हजाराचो जेजू आमचे कश्ट सोंसणिकायेन सोंसूंक कृपेन आमकां बरोवन दी आनी आमचें जिवीत दिसान दीस संतोशाचें जावन जिवंक जाय अशी कृपा आमकां लाबोवन दी म्हूण मागया. आमेन.